येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। शिवोली चोपडेच्या लोकांचो म्हापशा PWD उदका विभागाचेर मोर्चा। अधिकाऱ्यांक काडले उजरोवन, फिल्डार धाडटल्या कर्मचाऱ्यांकूय काडले शेप लावन। सगळे पडटले जाग्यार, म्हापशेच्या येईच्या लोकांक उतर। मये मतदारसंघात वचत थंय बुरशेपणा, कोयराच्यो दिश्टी पडटात राशी। कारापूर कावराना कडेन ना कोणाचो धरबंद। कोयर उडोवन बुरसो करूं नाकात गांव, आमदाराचो कोयर उडोवप्यांक उलो। गोंयांत दर वर्सा 6800 वयर भुरगे जातात पास आउट। ग्रॅज्युएट जाल्ल्या कितल्या भुरग्यांक दिले जॉब? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वेंचणुके आदीं जाहीर करचो आंकडो। RGPचे उक्ते आव्हान। आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान। हर घर नल हर घर जलचो बुडकुलो परत एक फावट फुटलो। शिवोली चोपडे बांदेच्या लोकांनी म्हापशा PWDच्या उदका विभागाचेर मोर्चा हाडून अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। फिल्डार धाडटल्या शापोती कर्मचाऱ्यांचो समाचार घेतलो। म्हापशेच्या येईन सगळे जाग्यार पडटले अशें तांकां उतर दिलां। तुमकां त्रास जाता मनशाचेर तुमी एक ऍप्लिकेशन फायल करूंक जाय। मागीर तेचो कितें रिजल्ट कितें येयलो? एक रिक्रुटमेंट घेतला तेंच्यानी फक्त 2 मनीस दिले आमचे मनीस आसा फक्त घेवपाक सोदिना। तुम्ही एक काम करू शकतात। हांव म्हणटा तुम्ही एक्शन घेया। तुम्ही आता तुम्ही जेई आहा, सर एई आहा, तुम्ही एक लेटर टायप करूंक शकतात आणि हायर ऑथॉरिटीक तुम्ही फॉरवर्ड करूंक शकतात। केला आमकां कॉपी मेळटली? आता मेळूंक शकता काय टाइम लागतलो? म्हाका एक कॉपी आम्ही फुडें कितें एक्शन घेवंक जाय तें आमी पळयता। हेंका एक हे दिला, बोरवेल दिला हेंका आनी तितून हेंचे घर येता, पण सगळ्या घरांक वयता हेंका जे उदीक गेला पळय ते वाल थंय बंद करून दवरला। मातशें हेंचे पळय हेंका उदीक अशी प्रोविजन केल्लें आसा। हे मॅडमीन आमची नांवां दिल्ली, आमकां उदीक टँकरां दिला म्हणून 5 घरांची। तेच कोणी तरी फोन केला आनी सांगलो ती कित्याक दिता, आपूण दिता म्हणून। मागीर पॉलिटिकल इशू जाता। पॉलिटिक्स इशू जाता। हर घर नल हर घर जल आयकून कान किण्ण जाल्ल्या बांदे शिवोलकारांनी म्हापशा PWDच्या उदका विभागाचेर घागर मोर्चा काडलो। दर एकल्यान आपापल्या आनी आपल्या शेजारच्या घरांतलो हिशोब मांडलो। थळाव्या राजकारणाक लागून लोकांक कशें भोगचें पडटा, फिल्डा वयले कर्मचारी कशे वागतात तेवूय सांगले। हे सगळे मिडिया मुखार जाले, देखून एक उतर दिवचे पडले। पूण कितल्या दिसांनी हर घरांतले नल सुरू जातात आनी कितलो तेंप उदक येतात ते पळोवपाचें। कितें करया तेका थंयसर कार्डान ट्रान्सफर कर पयलीं। तेंका मोद येयला थंयसर किशोर सगळी आडवी उतरयता सर। किशोर सगळी आडवी, कोणी जर तेका कितें इचरात न्हू सर कर जाता ते कर, तसली उत्तरां किशोर दिता। ती तेजी उत्तर गव्हर्नमेंट सर्वंट न्हू सर, ही उत्तरां आमी पब्लीक ते हांव कंट्रोल करता। तेका कंट्रोल करून काय ना, आमकां फाल्यां पाणी जाय। कित्याक पाणी ना? फाल्यां आनी परवा ना। कित्याक ना ते कोयर आसा पळय ते डेली तरी 2 वरां सोड। 2 वरां जायना रे बाबा। डेली ना 4 वरां जाय, 4 वरां थळाव्यांनी PWDचे काम करपाचे आनी नियोजनाचेरय प्रस्न उबे केले। विभागात कर्मचारी कमी आसात जाल्यार घेना कित्याक, असोय तेंचो प्रस्न। आयकात थळाव्यांक। किशोर म्हणून तो लायनीर आसा मारना, तो काम आता आमच्या वाडयेच्या हेच्यात तेका लायन मारना म्हणजे वाडये लायन तितून येयली, मारनान येयली, त्या लायनीक तेका घातला आनी आमच्या लायनीक प्रशांत म्हणून घातला। पूण चडसो काम करतना किशोरूच आमच्या लायनीर दिसता, मागीर आमी किशोराचेच नांव घेतली न्हू। थंय कितें जर जालें, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहा, हॉटेल्स आहा, कितें आहा, जाल्यार तो गव्हर्नमेंट मनीस प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन काम करपाक नळाच्या उसोवपाक कित्याक वयता, तो थंय कित्याक दिसता? ह्यो प्रश्न हे बादेकारांनी मांडलेलो आहा आनी 2 जाण जेंट्स जावन तांकां विचारलेलो आहा। आनी दुसरें, पायपलायन जेन्ना पळय घालता लायटीची, ही आतां पायपां घालता लायटीची, आमच्या बऱ्याकूच घालता। पण अशें आसा जेन्ना कसलो हे जाता, सोरोप आहा थंय, सोरोप आसतना सोरोप आहा जाल्यार आमी कितें करता प्रोविजन, सोरोप चावोंक जायना म्हणून ते गोश्टी आमी लागीं करून वयता मारपाक तेका, जे आमची सेफ्टी कितें। तशेंच गव्हर्नमेंटान चिंतपाचें, थंय जर लायट घालता, लायटीचें कनेक्शन दिता जाल्यार 100% PWDचो मनीस कंपल्सरी त्या लायनीक तेंचो आसपाकूच जाय। पायप फुटले, काम करतना फुट्टा मोडटात न्हू, पायप फुटले ताबडतोब थंय जाय पॅचअप करपाचें। आणि जर सकाळचे ते आमच्या लायनीक उदीक काम करतात, ते सकाळचे जर तेंच्यांनी काम केले आनी पायप फुटले, वाल तेंच्यांनी बंद केलो, ते सांजचे आमकां उदीक सोडपाचें तेंच्यांनी। रातचे काम करता ते, रातचे उदीक सोडूंक येना तेंकां, ते दिसा रातचे सोडा उदीक न्हू। आमच्या दिसा जर पायप फुटले, कोणाचे असो
खंयच्याय लायनीर काम करतना आता ही लाईट घालता पण ते आमच्या बऱ्याकूच घालता, सगळ्या लोकांच्या बऱ्याक हांव मान्य करता, पण जेन्ना ते पायप फुटले उपरांत ते सगळे उदीक वेस्ट जाता. 17 वरां लागता आमची टाकी भरपाक. 17 वरांचे उदीक जर अशें व्हांवून वता पण पीडब्ल्यूडीचो व्हयचो मनीस आसोकूच जाय न्हू थंय. 2च आहा का तेंच्याकडे मनीस? तेंच्याकडे 2 हजार इतल्या वर्सांक तुम्ही 2 दवरल्या, तुमचो प्रोसेस कितें केला म्हणून आमी तेंच्याकडे मागला. आमी RTI घालता. खंयचो मनीस पळय तुम्ही दिला थंय 2 मनीस सुद्दां आहा. एका पंचायतीक कितें तर 2 मनीस आहा म्हणून सांगता ते. एका 2 पंचायतीक 1 मनीस आहा अशें सांगला तेंच्यांनी काम करपाक. मागीर तेंच्याकडे मनीस शॉर्ट आसा, मागीर त्याची दखल कोण घेतलो? हांगा लोक ना म्हणून. आणि तुमकां मनीस जाय काम करपाक. हांव भोंवता, हांव सोशल वर्कर 5 वाड्यार 10 वाड्यार शिवोलीन भोंवता आनी तुमकां मनीस दिता हांव काम करपाक. तो पेमेंट करा तुम्ही तेका. पेमेंट करपाचो ना. एका मनशाक लायनमॅनाक घेवन सगळे आख्ख्या शिवोलच्या नाल्यार आख्ख्या गोंयाचे सोपयले. तशें जाता ते? हे पयलीं प्रोविजन करून तेंच्यांनी. आनी मोर्चा घेवन येयल्ल्या बांदे शिवोलकारांक एई रणधीर अष्टेकारान दिल्ले हे उतरे आयकात. ह्या 2-3 दिसा तुमकां तर प्रॉब्लेम जाला न्हू, बिकॉज ऑफ द प्लांटाचे आमचो प्रॉब्लेम जाला. तो वाहलूय मातसो रिपेर करपाक थंय गेलो आमी आतां. तर आतां हे जातलें आनी आफ्टर 6 मंथ्स प्लांटूय रेडी जाला तर तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आतां. जी ते आता न्यू लायन जी हे करता पळय त्या खातीर बी प्रॉब्लेम जाला काय? त्या खातीर न्हू, ती एसी लायन आमकां रिप्लेस करचीच पडटली. ती केन्ना केन्ना ती माती जातलीच ती. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. मये मतदारसंघात वचत थंय कोयर दिश्टी पडटा. सगळे कडेन बुरशेपणां पातळ्ळ्यात. खास करून कारापूर, मयेचो कावळे रानान सारकिल्ल्या वाठार बुरशे जाल्यात. कोयर काडलो ना जाल्यार लोकप्रतिनिधींक जबाबदार धरतात. पूण कोयर वाटेर उडोव नाकात, आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीन सांगला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गार्बेजी जी समस्या आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. सगळ्याच पंचायतींनी सगळ्या मतदारसंघांनी रोड सायडीक गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच मये मतदारसंघ घेतलो जाल्यार थंयसर कारापूर, तशेंच कावळे रान म्हणून आसा थंयसरूय गार्बेज आमकां दिसता. तशेंच चोडणा वता त्या वाटेक हांवें फाटीं दाखयल्ली. आयज आमी हेचेर आमदाराक प्रश्न केलो तेन्ना ताणें म्हटलें की लोकांनी आपली जी जबाबदारी आहा ती सांबाळपाक जाय आनी आमचे सगळे पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटी काम करतात गार्बेज उखलपाचें, पूण लोक फावा तशे सपोर्ट आमकां करिनात. कित्याक तर काडलेल्या उपरांत दुसरे तिसरे दिसा गार्बेज परत थंयसर जाता आनी हेका जबाबदार सगळे लोक आसा. तेंच्यांनी आतां इतकी वर्सां 10 वर्सां जालीं स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही समस्या ही कॉन्सेप्ट घेवन गार्बेज कमी करपाचो प्रयत्न जाला, पूण लोकांक फावो तशें ताचे अवेरनस जाला अशें आमकां दिसना. अवेरनस जाला आसतलें पूण लोक कापून जावन कचरो उडयतात, ताचेर ते बी कमी जावपाक जाय. म्हणून जे खुबशे जाग्यार कचरो दिसता आमी दाखयत आसा की लोकांनी अशें गार्बेज रोड सायडीक उडोवपाक जायना. तातूंत पर्यावरणाकूय धोको जाता. आतां कावळ्यारान म्हणटा ती जंगल एरिया, थंयसरूय लोकांनी कचरो उडयल्लो आसा खूब तरेचो, तो बी कमी जावपाक जाय. हातून जे पर्यावरण आहा तें स्वाबीत रावतलें आनी जे जनावरां जी हितूर येतात जंगलान आसा तांकांय बी एक फ्रेश अशें वातावरण मेळटलें. आनी ही जी प्लास्टीकची चडशी गार्बेज जाता ती खावन कुत्रे बी थंयसर खुबशे जाल्ले आसा आनी तांच्या लागून एक्सिडंटूय मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसा. हाचेर लक्ष दिवपाक जाय. आमदारान म्हटल्या प्रमाणे लोकांनी आपली जबाबदारी सांबाळून जे रोड सायड आहा थंयसर गार्बेज उडोवपाक जायना. त्या खातीर खंयचे लोक उडयतात आनी भायले ज्यो पंचायत आमकां चड कचऱ्याचो जो विशय आसा ही म्हणजे आमची कारापूर सगळी पंचायत. आनी ह्या पंचायतींतल्या कचऱ्याचो विल्हेवाट कसो लावप हे आमी फाटल्या दिसांनी एक प्रकल्प इनॉग्रेट केल्लो आसा. त्या द्वारे आमी वेट आनी ड्राय हे दोनूय टायपचो कचरो लागीं करपाचे मोहीम चालू केल्ली आहा आनी तो कचरो आमी योग्य त्या पद्दतीन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक व्हरून दिता. आनी अशा तरेन हे कलेक्शन जर चालू उरलें जाल्यार कचऱ्याचो जो विशय आसा जो मेनली कारापूर पंचायतीन चड आसलो हो आतां सुट्टलो अशें हांव सांगूंक शकता. आतां लोकांक जबाबदारी आसा पळय. आतां तुमी जशें म्हटलें पळय लोक वयता आसतना कचरो काडटा आनी पोती काडटा आनी सायडीक उडयता. आमी कचरो लागीं करपाची कितले दीस म्हणून मोहीम करपाची आमची जबाबदारी आमी जरी वळखली प्रत्येकान की कचरो सोशल जागेचेर उडोवचो न्हू. हे जर लोकांनी जर विचार केले आयज आमी गव्हर्मेंट इतलो प्रयत्न करता खर्च करता तेन्ना लोकांनी असो कचरो वाटेक कित्याक उडोवंक जावो. तो कचरो घरा कडेन दवरा. वेट ड्राय कचरो हे लागीं करपाक येता न्हू. हे जर कचरो लागीं करूंक येना जाल्यार आमकां सांगा तुमी, लोकप्रतिनिधींक ब्लेम करा तुमी, पूण असो वाटेर उडोवं नाका कचरो. ही दुर्दशा करून उडयता हे लोक.
ही लोकांची जबाबदारी आहा, ही लोकांनी वळखोंक जाय आनी जो कचरो लागीं करपाक येता न्हू तेंची तुमी अंत पळोवं नाकात. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दर वर्सा 6,800 वयर भुरगे गोंयांत पास आवट जातात. लाखा वयर भुरगे बेकार आसात, पूण तांकां नोकऱ्यो दिवपाक भाजपाक अपेस आयला. ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांचे फाटल्या 10 वर्सांचे डिटेल्स येता ते वेंचणुकेक आदी जाहीर करचे आरजीपीच्या मनोज परवान प्रमोद सावंताक आव्हान दिलां. नोकऱ्यो दिल्ल्यांची सरकार आतां नांवां दिनात हाचे फाटलें कारण सरकार आरजीपीक भियेता. कित्याक तर गोंयांतल्या कितल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो आनी गोंया भायल्या कितल्यांची नांवां आसात ते आरजीपी ती वाचून दाखयता. लाखांनी भुरगे बेकार आसात, डिप्रेस जाल्यात, तांच्यो फामिली काबार जाल्यात, देखून आतां गोंयांत भिवपाची गरज निर्माण जाल्या, मनोज परबान सांगले. सीएमान स्टेटमेंट केले की प्रत्येक घरानो ग्रॅज्युएट जावपाक भुरगो आसपाक जाय, हर घर ग्रॅज्युएट अशी टॅगलायन येयली मिडियाचेर आमी पयली. जो भुरगो 10वी जाला 12वी जाला ताका जर शिकपाचें कशें दिसता जाल्यार तेणी ग्रॅज्युएट जावचो आनी बऱ्या पोजिशनार तेणी काम करचें, तेजें प्रमोशन जातलें आनी घरान ग्रॅज्युएट जाल्ल्या कारणान गोंयकार आसा हो स्वयंपूर्ण जातलो अशें सीएमाचें स्टेटमेंट आसलें. एकूच स्टेटमेंट करता नाल्यार बीजेपीचे सगळे जाण जे लिडर्स आसा ते स्टेटमेंट करता की गोंयांत डबल इंजीन आसा, डबल इंजीन आसल्या कारणान गोंयांत भिवपाची गरज ना. बट आमी म्हणटा हे डबल इंजीन आसा हे कारणाक लागून भिवपाची गरज आसा. 23.1% रुरल एरियेन फिमेल जे आसा जे ग्रॅज्युएट आनी हायर एज्युकेशन घेता ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो तेंच्याच डिपार्टमेंटाचो ह्याच डबल इंजीन सरकाराच्या एका डिपार्टमेंटाचो डेटा आसा. तसोच आमी जर पळोवपाक गेले नॅक्स्ट जाल्यार जे मेल आसा, मेलाचो जो डेटा आसा दॅट इज 12.3. होय बाकीच्या हेतून जर पळयत जाल्यार आमचो सेकंड नंबर लागता. हें जाल्लें आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता. जाल्यार गोंयचे जे 38 कॉलेजीस आसा भितर जे पास आवट जाता भुरगे म्हणजे ग्रॅज्युएट जाता भुरगे ते 6,823+ जे बारीक बारीक जे कॉलेजीस आसा थोडे तो डेटा आमी घेवंक ना, पूण हेंचे जेन्ना आमी टोटल केले तेन्ना 6,823 आनी प्लस हेच्याकून चड भुरगे एवरी इयर हे 2020-21 डेटा आसा आनी हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा. हो LAQची प्रिंट आवट आसा फूल आनी तेचो हो सगळ्या कॉलेजींचो डेटा आसा. हे 6,800 भुरगे जे वर्साक पास आवट जाता एक्झिस्टींग आतां आयच्या दिसा तांकां हो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिता काय ना हे ह्या लेबर सर्वे हांगा प्रूव जाल्ल्या. ग्रॅज्युएटांक जॉब दिवपाक हो सरकार टोटली फेल जाल्लो आसा आनी ताका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो आसा जी रेट आसा ती भारत देशान सगळ्या स्टेटींनी नंबर 2चेर येता, बायलांच्या बाबतींत नंबर 1चेर येता. हे एवरी इयर टॅक्निकल एज्युकेशन जावं ग्रॅज्युएट जाता ते 8,500 भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. एका वर्साचो डेटा आसा. तुमी जर पळयत आतां बीजेपी सरकाराक 12 वर्सां जालीं, 12 वर्सां इंटू तुमी 8 करा, जे कितले लाखांनी भुरगे जे पास आवट जाले हे भुरगे बेकार आसा म्हणून हो डेटा तेंच्या मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा की गोंयांत बेकारी आसा. आनी हे कोणूच डिनाय करपाक शकना की गोंयांत हर घर बेकार ही पॉलिसी ह्या बीजेपीन राबयल्ली आहा. जे आमचे जे यूथ आसा हे रॉंग डिरेक्शनान वयता, डिप्रेशनान वयतात, कितलेशेच सुसायड्स जातात, इलनेस जातात, मेंटल डिप्रेशनान पावून ते कसलेय स्टेप घेतात, हितून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. जाल्यार हांव चॅलेंज करता ह्या सीएम प्रमोद सावंताक, ह्या डबल इंजीन सरकाराक, तेंच्यांनी हे जे भुरगे आमचे पास आवट जाता वर्साक 10,000 ग्रॅज्युएट जाता त्या 10,000 भुरग्यांचो लास्ट 10 वर्सांचो तेंचो रिपोर्ट दिवचो की तो भुरगो खंय कामाक वयता, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयता काय पर्मनंट वयता, ताका गव्हर्मेंट जॉब आसा काय प्रायवेट जॉब आसा.
तो 2 वर्साचे 1 वर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा काय परमनंट तेची हें आसा जॉबाचो स्टेटस आसा आनी तेचो पगार कितलो हें BJPच्या ह्या गव्हर्मेंटान आउट करचें ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं. हांव चॅलेंज करता CM प्रमोद सावंताक आनी ह्या डबल इंजिनाक तेंच्यांनी हे जे 1 लाख ग्रॅज्युएट जे गेल्या 10-12 वर्सांक जे पास आउट जाला तेंचो रिपोर्ट घेवन तेंच्यांनी आउट करचो, कित्याक लोकल वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो आजून मेरेन तुमचो सारको आउट जाल्लो ना, खंयच्याच वेबसायटीचेर तुमी घातलेलो ना. आनी अशें काडटात आनी तुमी हे नोकरे आमचे काडून भायल्या लोकांक विकतात, तांकां गोंयकार तुमी केले. आमी इतलेंच सांगता लोकांक की BJP जेच्या फाटल्यान तुमी आयज नाचतात, थोडे जाण तांकां दिसता की BJP तुमकां लागून कितें करतली म्हणून, नाजाल्यार तुमचें भविश्य करतली म्हणून, जाल्यार जो पर्यंत BJP आसा तो मेरेन गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक हो BJPचो सरकार हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्ला, हो सरकार भायल्या लोकांचो जाल्लो आसा, हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना. कित्याक CM प्रमोद सावंत छठ पुजेक नाचता, CM प्रमोद सावंत कर्नाटकाच्या कन्नडिगाच्या प्रोग्रामाक नाचता, CM प्रमोद सावंत झारखंडाच्या प्रोग्रामाक नाचता आनी सगळ्या प्रोग्रामाक हे BJPचे MLAs आनी मिनिस्टर नेटान टोपयो चेंज करून नाचत रावता आनी तांकां काडटात आनी तेंच्या प्रोग्रामाक वयता आनी हे कॉल लेटरां वाडटात. आनी हर घर जे ग्रॅज्युएट जा म्हणून भुरग्याक सांगता आनी ताका मागीर पिसो कसो डिप्रेशनान घेवन ताका मागीर थंय IPH बीन घालून ताका बाबड्या भुरग्याक ट्रिटमेंट करची पडटा आनी त्याच्या आवय बापायचेर बाबड्याचें संकट आसता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा. सरकारी नोकऱ्यांक 20 ते 30 लाख मागतात. इतले शिकून लेगीत तरणाटे नोकऱ्यो मेळोवपाक धडपडटात. 15 ते 29 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांचो आंकडो 25.8% आसा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करात आनी गोंयांक सशक्त करात, आम आदमी पार्टीचो उपाध्यक्ष सलमान खानान मागला. गोंयांत हालींच जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळांत कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी व्हॉलंटियर म्हण काम केले. तांकां अजून पयशे फारीक करूंक नात. 4 पयशे जोडटले म्हण काम केल्ल्या विद्यार्थ्यांक तांच्या मेहनतीचें फळ मेळना. देखून मुख्यमंत्री आनी खेळां मंत्र्याक निवेदन भेटयतले. आपाचो राज्य युवा विंग अध्यक्ष रोहन नायकान सांगला. आमचे जे गोंयचे यूथ आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर आमच्या सरकारान एक आंकडो दिल्लो आसा जे इन्वेस्ट केला 1.74 लाख. हे चिल्लर दिसता म्हाका, चिल्लर. हे 1.74 एक सुद्दां इंडस्ट्रियल इस्टेटीत 2 शेडी घालूं शकना तुमी. 1.74 लाखान सरकाराचें काम आशिल्लें की आमचे जे आमी भायल्यान इम्पोर्ट करता वस्तू आनी आमचो डेफिसीट खंय जाता इम्पोर्टा खातीर, ते वस्तू आमचे जे भुरगे आसा तांकां कशे तयार करून ती रिक्वायरमेंट जे आमचे इंडियेची आमचे रिक्वायरमेंट आसा इतकी मोठी ते आमी कशे पूर्ण करचे ताजेर लक्ष दिवंक जाय आसलें डेफिसीट कंट्रोल करपा खातीर. पूण ह्या संदर्भात कसलोच काम आमचे सरकार करिना. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नोकऱ्यो सोड, नोकऱ्यो क्रिएटूय करूं शकता न्हू. एक एंटरप्रुनर जे आसा तो नोकऱ्यो क्रिएट करूं शकता. प्लस तोच एंटरप्रुनर जे आसा जेन्ना सुरू करता बिजनस ताका तुमी कितलो प्रतिसाद दिता आनी ताका GST तुमी कितले वेव ऑफ करता आनी त्या पिरियडा खातीर, हे सुद्दां एक क्वेश्चन आसा. आमी एज पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी गोवा स्टेट यूथ विंग डॉक्टर प्रमोद सावंत एज वेल एज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक लेटर बरयतले आनी तांकां मातशें हेजेर सामकें आपलो सगळो टायम सोडून मातशें हेजेर सारको एक्स्ट्रा टायम दिवन लक्ष दिवन हेंच्यांनी मातशें हेजेर इन्वेस्टिगेट करचें म्हणून आमी मागतले. हालींच एक गव्हर्मेंटान सांगलें की डिपार्टमेंट चलो अभियान पंचायत चलो अभियान हें आमचे सगळे मंत्र्यांक धाडटले म्हणून, प्रत्येक पंचायतीन धाडून पंचायत चलो अभियान करतले म्हणून. आमी एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक, सीएमान आपले प्रत्येक मिनिस्टराक डिपार्टमेंट चलो अभियान करचो. डिपार्टमेंट चलो अभियान करून प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितें कितें चल्लां ज्या कारणां खातीर लोकांक त्रास जाता आनी यूथ स्पेशली युथांक त्रास जाता हें तेंच्यान मातशें लक्ष दिवचें रिगार्डींग यूथ एम्प्लॉयमेंट. आनी तेन्ना हांवें मेन्शन केल्लें की खुबशे कॉन्स्टेबल भुरगे जे आयज पयर पास आवट जाला ते खुबशे इंजिनियर जाल्ले भुरगे, ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे, हे त्या भुरग्यांची अशी परिस्थिती जाली की बाबा एक कॉन्स्टेबलाच्या जॉबाक तांकां अप्लाय करपाक पडलें आनी आयज ते ट्रेनिंग घेवन पास आवट जाला. आनी ही गोश्ट पयर सीएमान एक्सेप्ट केली
की खरेंच इंजिनियर आनी ग्रॅज्युएट भुरगे तो आयज कॉन्स्टेबल जाला आनी आय होप तो तेणें त्या दिसा स्टेजीचेर रावन प्रॉमीस केला तांकां की तांकां प्रमोशन दितलो जाता ते बेगीन ती तांकां तेणें ताका ती प्रमोशन दिवचो आनी त्या भुरग्यांक खरेंच एज पर देर क्वॉलिफिकेशन तांकां तेंची जॉब मेळचे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पहिल्या डिव्हिजन लिगात नुवे स्पोर्ट्स क्लबान धेंपो स्पोर्ट्स क्लब ज्युनियर्साक हारायलो. 2-1 अशा फरकान हारोवन नुवे स्पोर्ट्स क्लबान जैताक आपोवणें दिलें. बाणावली एसएजी खेळामाळार जाल्ल्या फुटबॉल लिगान नुवे एससी जैतिवंत जालो. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब ज्युनियर्सान हार पत्करली. 2-1 अशा गोल फरकांनी ही मॅच सोंपली. धेंपोच्या लिओ गोमेंडेसान गोल मारलो जाल्यार नुवेच्या एलॉयड कोलासोन आनी अमित नायकान गोल मारले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. उदेंते कडल्यान थंड वाऱ्याचो स्पर्श जावन बुधवारा नितळ मळब पळोवपाक मेळटले, पूण उष्ण तापमान अनुभवपाक मेळटले. अशें आसलें तरी ह्युमिडिटीत वाड जातली अशें हवामान विभागान म्हटलां. दीस थंडसाणेन सुरू जातलो. उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरतले. हलकेशे धुके आसतले, पूण दीस वता तसो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले. रातच्या वेळार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सुमार उरतले. मातशे वारे गळू शकता. 4 मार्च मेरेन सुके हवामान. बुधवारा धुके पडपाची शक्यताय. फुडले 2 दीस नितळ मळब. बुधवारचे तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.